गुजराताक वचून ताणें जें भाशण केलें, म्हाका दिसता एका प्रधानमंत्र्याक भारत देशाच्या हें स्वप्न, जो मनीस सांगतालो की भारत देशाची आपूण इकॉनॉमी जी आसा ती थर्ड लार्जस्ट इकॉनॉमी करतलो म्हणून, हें भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हें ताणें सांगिल्लें. हांचे कडेन कसलोच इकॉनॉमीक प्लॅन म्हणटा तो ना. तो सांगता की सध्या भांगर घेनाकात, पेट्रोल आनी डिझलाचो वापर कमी करात, ट्रॅव्हल करनाका, फ्युअल सेव्ह करा. अरे दिस इज लुकिंग लायक सम ट्रान्झॅक्शनल ऑर रोड सायड चाय पॉलिटिक्स. फाल्यां हो प्रधानमंत्री सांगतलो की दूध म्हारग जालें, आतां तुमी फुटी च्या पिया. वेर आर वी हेडिंग? एक म्हण आसा की देशाचो प्रधानमंत्री सदांच एज्युकेटेड आसपाक जाय, पढ़ा लिखा हुआ प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी देश की इकॉनॉमी सही तरीके से चलती है. जो आज प्रधानमंत्र्यान जो उलो दिला आणि ताजो पोपट, ताजो पॅरट गोंयचो मुख्यमंत्री सांगता गोंयकारांक की जे प्रधानमंत्र्यान सांगला ते फॉलो करचें. काल मुख्यमंत्री उलयला आणि आता हांव सकाळी मिडियाच्या तुमच्या चॅनलाचेर जर पळयत जाल्यार हो आसामाक पावला. गोंयान एक म्हण आसा की जे तुमी चॅरिटी बिगिन्स एट होम आमी म्हणटात. सो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की प्रधानमंत्र्याचें डायरेक्शन जें आसा तें आमी फॉलो करचें, जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं चालू करपाक जाय. त्यो 5-5 गाडयो घेवन भोंवतात त्यो बंद कर आनी कदंबान भोंवपाक चालू कर. तुजे जे मंत्री जे सगळे आसा तांकां सांग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज कर, गाडयो यूज करपाचे बंद करा जर तर फ्युएल सेव्ह करपा आयल्यार. आनी म्हाका एक समजना की प्रधानमंत्री एका सायडीन सांगता की तुम्ही फ्युएल आसा ते सेव्ह करा, जाल्यार आतां ह्या 3 राज्यांनी तुम्ही मॅसिव्ह जे स्वेरिंग इन सेरेमनी केल्यो त्यो कित्याक केल्यो तर? आज आता ह्या क्षणा पयलीं काही क्षणा पयलीं आसामाक जाली मेजर, तांणी हजारांनी थंय लोक आयले. देशातले सगळे मुख्यमंत्री, देशातले सगळे सेंट्रल मिनिस्टर ट्रॅव्हल करून आसामाक गेले. मग कित्याक तर तुम्ही थंय फ्युएल आनी पेट्रोल वेस्ट केले? म्हाका दिसता ह्या सरकारा कडेन कसल्योच इकॉनॉमिक पॉलिसीज ना. हे मोदी सरकार कंप्लीट फेल जाला ह्या देशाची इकॉनॉमी सांबाळपाक.